येवकार, हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कवळे खांडेपार जंक्शनाचेर बांदात अंडरपास, नाजाल्यार निदान स्पीड ब्रेकर तरी घालात, मागतात फोंडेकार. महामार्गावयल्या जंक्शनाचेर ना दिका दाखोवपी तक्ते, ना सिग्नल, ना पुलीस. 15वेर गडगडा सयत घालून घेतलो पावस. फुडल्या 48 वरांत तापमानात वाड, हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कवळे खडपाबांद जंक्शन बेवारशी जावन पडलां. हायवे वयल्या ह्या जंक्शनाक कांय बारीक रस्ते येवन मेळटात, पूण थंय दिका दाखोवपी तक्ते ना, सिग्नल ना, पुलीस ना. अपघातांची माळ मात चालूच आसा. एक तर अंडरपास करात, नाजाल्यार स्पीड ब्रेकर तरी घालात, फोंडेकार मागतात. फोंड्या वाठारांत हायवे वयल्यान गाडयो वेगान धांवडावपाचे प्रकार वाडपाक लागल्यात. भितरल्या रस्त्या वयल्यान हायवे हुबतल्यांक धोको तयार जाला. खास करून कवळे खडपाबांद जंक्शन भयानक जावन रावला. कसल्यो सुविधा नाशिल्ल्यान रस्तो हुबपाकय भंय दिसता. जो तो आपणाक जाय तसो हायवे क्रॉस करता. थंय स्पीड ब्रेकर तरी घालचे, नाजाल्यार अंडरपास तरी करचो. आयकात हनुमंत नायकाक. आमी हांगा आतां कवळे खडपाबांद जंक्शनाचेर आसा. पणजे टू मडगांव वचपाच्यो ज्यो हायवेच्यो गाडी येतात त्यो इतल्या स्पिडीन येता, धवळे वचपाच्यो त्यो इतले स्पिडीन येता की जेन्ना स्कुटर्स किंवा हे क्रॉसिंग करपाचो प्रयत्न करता तेन्ना एक्सिडेंट जावपाचे चड चान्सीस आसा. आनी खुबशे एक्सिडेंट हांगा जाल्ले आसा. तेन्ना एक्चुअली हो जो रोड आसा तो अंडरपास जावपाक जाय आशिल्लो, जो ब्रीज आसा तो कंटिन्यू जावपाक जाय आशिल्लो, तो जावना. पण तरी सुद्दां जे नॅशनल हायवे आसा आनी जे PWD मिनिस्टर आसा तांणी हातून पर्सनल लक्ष घालपाचें. खडपा बांदावयल्यान कवळ्या वचपी शॉर्टकट हांगाच मेळटा. खरें म्हटल्यार ज्या वेगान आनी जे तरेन गाडयो धांवतात आनी क्रॉस जावपी गाडयो आडोन उरतात ते पळयल्यार ह्या जंक्शना कडल्यान अंडरपासाची गरज आसली. थंयचो पुलय आनीक फुडें मेरेन वचपाक जाय आसलो अशेंय हनुमंत सांगता. अंडरग्राउंड तरी हे करपाक जाय किंवा हांगा रम्बलर्स घालून जे एक्सिडेंट आसात ते न जावचे म्हणून रम्बलर्स घातल्यार एटलिस्ट ट्रकांची किंवा गाडयांची स्पीड कमी जातली. आनी जे स्कुटरवाले जे क्रॉस जाता ह्या खडपाबांदा वयल्यान शॉर्टकट कवळे वचपाक वता तांकां थोडीशी रिलीफ मेळटली. एक्सिडेंट न जायनासतना ते आपले क्रॉसिंग करूं शकता. रम्बलर्स घातले नंतर स्पीड कमी जाल्ल्या कारणान स्कुटरवाले सेफ जातले अशें म्हाका तरी दिसता. लोकांचो एक डिमांड आसा हांगा की ताणें हे हायवेचेर अंडर बायपास जावचो, नाल्यार रम्बलर्स घालचे म्हणून, नाल्यार स्पीड ब्रेकर अशें कितें घालचें म्हणून लोकांचो डिमांड आसा. आनी हे जर घालिना जाल्यार हांगा अशेंच एक्सिडेंट जातले. कित्याक 2 वर्सां पयलीं हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो की तो जाग्यार जाग हांगा मेल्लो. म्हणटकीर लोकांक अशी भिरांत आसा हे जंक्शनाचेर. तेन्ना लोकांचो डिमांड आसा की हांगा एक तर स्पीड ब्रेकर घालचे, ना जाल्यार अंडरपास करचो म्हणून. गोवा दिश्टवादी कृष्णा नायक, फोंडेच्यान. गोंय खड्डेमुक्त करतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां. उपरांत कांय म्हयन्यांनीच उद्देगीक वसणुकेंतल्या रस्त्यांचे अवतिकायेचेर GSIN फारपेट केला. तारके सकट उतर दिवनय गोंयांतल्या साबार उद्देग वसणुकांतले रस्ते आजुनूय हाडबडीत सोडल्यात. GSIचो अध्यक्ष दामोदर कोचकारान हे विशीं तिडक उक्तायल्या. हाच्या आदी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान नोव्हेंबर 2021 मेरेन गोंयांतले सगळे खड्डे ना करतलो अशें उतर दिल्लें. पूण गोंयांतल्या उद्देगीक वसणुको गोंया भायर आशिल्ल्या वरी दिसतात. रस्ते आसले तशे हाडबडीत आसा. हाच्या आदी GSIN कडेन बोट दाखयल्लें, पूण खंयचेच रस्ते दुरुस्त केले नात. सरकारान GSIDक बजेट केल्ले रकमेंतली अर्दी रक्कम जाहीर केल्ली तेन्ना सावन ते निविदाच काडत आसा. आचारसंहितेक लागून कळाव जालो अशी निमतां सांगतात. कोचकर म्हणटा. Now again the monsoon is at the doorstep. Again if you delay by 15 more days and by the time the contractor gets he pays the amount and start the works, it will be monsoon. This is a really pathetic condition. How I don't understand how the government is operating and how we industries are supposed to work with this kind of thing. Anything. Now again the monsoon is at the doorstep. Again if you delay by 15 more days and by the time the contractor gets he pays the amount and start the works, it will be monsoon. This is a really pathetic condition. How I don't understand how the government is operating and how we industries are supposed to work with this kind of thing. GSIN वेगवेगळ्या उद्देगीक वसणुकांतल्या रस्त्यांची अवतिकाय सरकाराक दाखोवन दिल्ली. सरकारान GSIDक अर्थसंकल्पीत केल्ल्या 10 कोटी मदले फकत 5 कोटी रुपया दिल्ले. GSIN ह्या मर्यादीत
अर्थसंकल्पात मुखेलपणान रस्त्याची कामां करतले अशें उतर दिल्लें. कुणय इंडस्ट्रींतली कामां वेगळीच करतले अशें सांगिल्लें. थंयचे रस्ते गाडयो धांवडोवपाचे योग्यतेचेच नात. निविदा काडल्यो पूण आचारसंहितेक लागून कामां ठप्प. कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेटींतले कामगारांचे रास्ता रोको. आतां त्या उपरांत सुमार 1 म्हयनो जावन गेलो. फायली घोळानात. तांत्रीक कारणाक लागून MD वर्क ऑर्डर काडपाक शकना. दोळ्या आड मसणपाड अशे तरेचे वृत्तीचो GSI वरवीं सरकाराचो निशेध. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या मतदारसंघातल्या 54 वर्सां पिरायेचो रमेश नायक संवसाराक अंतरला. मुळाव्यो गरजो भागोवपाक सरकाराक अपेस आयलें. हे सरकारी अनास्थेनच रमेश नायकाचो बळी घेतलो. आपचो फुडारी आनी गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचो अध्यक्ष पुती गांवकारान सरकाराचो आनी मुख्यमंत्री सावंताचो फोग काडला. एका तेंपार खणकाम हे राज्याचो मुखेल आदार आशिल्ले. खणी बंद पडिल्ल्यान बरोच लोक बेकार जालो. पोट भरपा खातीर धडपडपाक लागलो. राज्यांत परतून खणी सुरू करतले अशी भाशणां सरकार दिता, पूण प्रत्यक्षात कांयच ना. लोकसभेत दिल्ल्या अहवाला प्रमाण सुमार 30 जाण बेकारेचे बळी थारल्यात अशें आपाचो उपाध्यक्ष वाल्मिकी नायकान सांगले. नायक हो एकलोच कमोवपी मनीस. ताका सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची. फुडाराक अशें घडचें न्हय म्हण खणीचेर निबून आसलेल्यांक दर म्हयन्याक लुकसाण भरपाय दिवची अशेंय गांवकारान मागला. मायंड बेल्ट जो आसा गेली 4 वर्सां जाली आतां आमी परत सरकारा समोर जगा समोर गोंयत न्ही जगा समोर हो विशय गेल्लो आसा, कारण इकॉनॉमीक फॅक्टर तातूंत इन्वॉल्व आसल्या कारणान. आनी आमी हें सांगलेलें आसा की गोंयांत सादारणपणे 3 लाख मायनींग डिपेंडंट आसात आनी हे 3 लाख मायनींग डिपेंडंट आज सफर जातात. तेंची परिस्थिती बिकट आसा आनी जे सफर जातात तेच न्ही, इट अमाउंट्स टू इकॉनॉमिकल डेथ ऑफ ए पर्सन. पब्लीक जो आसा ताका इकॉनॉमिकल डेथ म्हणटात, कारण ह्यो ज्यो सुसायड जाल्ल्यो आसात त्यो सुसायड म्हणजे इट इज ए कॉस्ट ऑफ इकॉनॉमिकल डेथ. आनी हेका सरकार जबाबदार आसा, गोंयचें सरकार जबाबदार आसा की ते आपल्या लोकांक सांबाळूंक शकले ना. त्या लोकांच्यो जें कितें डे टू डे जाय तेंच्यो गरजा ज्यो कितें आसात तेंचे रिक्वायरमेंट जे कितें आसात ते करूंक शकले ना. आनी म्हणून ह्या चीफ मिनिस्टरान सांखळेचो आसल्या कारणान आनी ही डेथ जो आसा तो सांखळेचो आसल्या कारणान ताणें पयलो राजिनामा दिवपाक जाय आशिल्लो. लोकसभेत फिगर दिल्ली की गोंयांत गेल्या 4 वर्सां म्हणजे 2020 पासून ते आतां पर्यंत 2021 पासून 17 ते 21 पर्यंत सादारणपणे 96 सुसायड जाल्या. आनी तातूंतल्यो जवळ जवळ ज्यो सुसायड आसात त्यो 30च्या वयर सुसायड ज्यो आसात त्यो अनएम्प्लॉयमेंटाक लागून आसात. हे लोकसभेन दिल्ले फिगर 2021 पर्यंतचे. आतां जेन्ना गोंयांत इतक्यो आत्महत्या जावपाक लागल्यात म्हणजेच हे सरकार जे आसा हे शंड सरकार आसा आनी ह्या सरकाराक राज्य चलोवपाची कॅपेसिटी जर नाच आनी तेंच्यांनी तें चलोवंकूय जायना खरें म्हणल्यार तांकां निवडून दिल्या जायत. हो जो रमेश नायक आसा ताका कंपेन्सेशन ह्या सरकारान दिवपाक जाय. एज ए युनियन तेजे 12 दीस जाल्या नंतर एज ए युनियन आमी ताका 50,000 रुपया आमचे वर्कर्स कॉन्ट्रिब्युशन आमी ताका दितले. 12 दीस जाले तेजे पावयतले आमी ताका. सरकारान ताका तेजे फॅमिली कॉन्ट्रिब्युशन दिलें. ते खांड आधार कोण ना, एकटीच बायल आसा तेजी. आनी सरकारान तेजी सगळी वेवस्था तेजी सरकारान करपाक जाय. हो आमचो डिमांड आसा. आनी हेज्या फुडें मायनींग सुसायड जावंक जायना म्हणून सरकारान 25,000 रुपया पर मंथ मायनींग डिपेंडंटाक जो पर्यंत मायनींग सुरू जायना तो पर्यंत 25,000 रुपया पर मंथ तांकां मानधन दिवपाक जाय. जे पयलीं मनोहर पर्रीकर जेन्ना 2012 बंद जालें तेन्ना थोडेसो हे दिल्ले ताणें पॅकेज दिल्ली, तशी पॅकेज इमिजिएटली हांगा तेच्यांनी दिवपाक जाय. हो आमचो डिमांड आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. बाणावले काना वाठारांत मोबायल टावर उबो करपाचो वावर नेटान चल्ला. ताचो परिणाम सरभोंवतणच्या लोकांचे भलायकेचेर जातलो अशें म्हणत थळाव्यांनी ह्या टावराक खर विरोध चलयला. मजेची गजाल म्हटल्यार जायत्या वाठारांनी टावराक विरोध करपाच्या भुरग्यांची तांकां ऑनलायन शिकपाक अडचणी येतात, मोबायल रेंज मेळना अश्योय कागाळी आसात. सध्या गोंयांत मोबायल टावराचो मुद्दो बरोच चर्चेत आसा. बाणावले कान्या वाठारांत लोकवस्तीत हो मोबायलाचो टावर उबो केल्ल्याचे नदरेक येतकच बोवाळ जालो. थळाव्या पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी लेगीत ह्या टावराची पळोवणी केली. हो टावर थळाव्या पंचायतीचे परवानगे बगर उबो जाता अशें तांचे नदरेक आयले.
थळाव्या लोकांनी ह्या टावराचे काम बंद केला. भाडकार मरे जोमेड आपणाल्यो कोणाकूय विकता कळ्ळें तुका. तेच भाशेन लोक भाड्या पळय दवरता न्हू, इज द सेम स्टोरी. कोणाकूय भाड्या दवरता आनी भाड्या रावता तो मागीर फाल चोर जालो म्हणटरी गांवां बोवाळ पडटा काय भाड्या रावता तो चोरता म्हणून. हांगाय परिस्थिती जाल्ल्या. भाडकार आपणा भाट कोणाकूय दितात, लिजारय दितात आनी विकताय बीन. पूण तेंचे कडेन विचारना लिजा दिता तेमकां बाबा तूं कसलो प्रोजेक्ट घालतलो, जो गांवां बरो जातलो काय वायट जातलो हें कोण विचारना. सो आज कितें जालां हांगा टावर बांदपाक कॉमेस केलो पागरांत आनी आमी त्या पागराक येवन रिक्वेस्ट केलें एक वीक पयलीं की हो टावर लोकांक माल पडटलो म्हणून. नेटवर्क सगल्यांकूय जाय. आज लोक अशें म्हणटा कितें तुमी टावर वाडयतात, तुमकां नेटवर्क नाका, भुरग्यांक नेटवर्क नाका, जाय सगल्यांकूय जाय. पूण अशें आसना की फाल जाय म्हूण म्हाका जेवण थंय दिलें पोडा भूक लागली म्हूण तांदूळ दिल्या म्हणजे पोट भरपना न्हू. ते तांदूळ भाजून दिवपा जाय, उकडून दिवपा जाय, तेन्ना म्हणजे पोट भरतलें. शीत जावपा जाय तें. आज परिस्थिती अशी जाल्ल्या की जाय म्हणून कितेंय घेवपा जायना. सो टावर बांद तेन्ना फाल्यां हो टावर बांदलो हांगा रेजिडेन्सी आसा, घरा फाटल्यान तेगे टावरा फाटल्यान तेका दुरीक आसा. टावर बांदलो म्हणून जायना, ताचे फाटल्यान सेक्युरिटी आसता, जनरेटर येता तेका, तो जनरेटर 24 hours चलता, तेन्ना लोकांक न्हीद पडपाना. आमच्या बाकडाक कितें सांगलां की तुजी जी पळय प्रॉपर्टी आसा ते प्रॉपर्टीक तुका नेटवर्क मेळना जाल्यार तूं एक ताका बुस्टर घाल. आनी बुस्टर इज नॉट अ टावर. बुस्टर इज डिफरंट आनी टावर इज डिफरंट. भाडकार एग्री जाला की आपण तें बंद करून म्हणून कित्याक लोकांक बरें ना तें आपणाकूय बरें ना. तोय भाडकार आमगे गांवचो बाप म्हणजे आमच्या गांवांत रावता, आमचे बरो खेळटा, आमचे बरोबर वाडलोच भुरगो. सो तेणें एक्सेप्ट केला की आपण बंद कर. पूण ते उपरांत पंचायतीन ताका नोटीस धाडली कित्याक आमी कंप्लेंट पंचायती केल्ली. पंचायती नोटीस आयली आफ्टर वी कन्फांटेड दी लँड ओनर. ते खातीर आज तें इन्स्पेक्शन जालां आनी आमी पंचायती सांगून दवरलें आहा की गव्हर्मेंट जो पळय लोकां पळय नाटक करता without taking panchayat into confidence, that means 73rd, 74th amendment is not been given to the public. That is what is very basic of the panchayat raj. That's why government have come with a single window system where the panchayat does not come in the picture of issuing permissions. आणि पंचायत मध्ये फाल कितें म्हणटा आपणाक खबर ना म्हणटा. So today it has been decided by the landowner along with the people that he has stopped the work, and I plead him along with all our villagers that he will confront with the operators the building of the towers, and they will also stop the towers in this village in the vicinity of the residents which is so close to it. Last time a similar tower was passed in Polwa with a single window system. They actually had already spoken to the panchayat and they had done it in a systematic way which people were unaware of. And then people had objected saying that we don't want a tower there. We had made representations to the CM but it couldn't be stopped. A similar situation is happening over here which we don't want to happen. We will always stand by the people, and how as the panchayat has come today and explained that they have not given any permission to the concerned person here. So I request, and I don't want to divert, I request the new social media MLA to come here, how he had come to Kolwa saying that this is going to affect all the people over here. So search for an alternative location where everyone is happy and even the tower comes up so everyone gets connected. इन्स्पेक्शन आसले लोकांचे प्रॉब्लम आसले तुम्ही टावर येता म्हणून. सो आमी इन्स्पेक्शनाक गेली आनी अलॉंग विथ आमी 5 मेंबर्स सेक्रेटरी आनी आमी वचोन थंय चयलें सायटीचेर आनी थंय तेका विचारलें तुका लायसन्स कितें आहा काय न्हू. तेणे म्हणलें आपल्याक कांय ना म्हणून. सो तो रिपोर्ट हांवें बरयलो आनी आतां आमगे पंचायती बॉडी मिटींग आहा तेन्ना आमगे थंय घातलें आनी तांगे कितें डिसिजन मागीर आमी. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. विश्वंभरवाडी तिस्क सावड्डेचो रामनमीचो उत्सव श्री साईबाबा मंदिर रामनम उत्सव समितीन व्हडा उमेदीन मनयलो. सावड्डे तिस्क आनी हेर वाठारांतल्या भाविकांनी उपाट गर्दी करून साईबाबाचो आशिर्वाद घेवन तीर्थ आनी महाप्रसादाचो लाव घेतलो. आयतारा सकाळीं सुरू जाल्लो हो उत्सव मंगळार मेरेन सेगीत 3 दीस विविध कार्यावळींनी चलतलो. सोमारा ह्या निमतान राती कडेन कॅराओके पदां गावपाची सर्त जाली. मंगळारा सांजे 7 राजदीप नायकाचें भिवपाची गरज ना हें कोंकणी नाटक जातलें. आयतारा सकाळीं ह्या उत्सवाक साईबाबाचो अभिषेक, महापुजा आनी रामाक पाळण्यांत घालपाच्या सुवाळ्याक सुरवात जाली. उपरांत आरत, तीर्थप्रसाद आनी महाप्रसाद जालो. सांजे 5 भाविकांनी सावर्डेच्या विविध भागांतल्यान साईबाबांच्या पालखेची मिरवणूक काडली आनी लोकांनी वट भरून देवाचो आशिर्वाद घेतलो. पळयात कांय मनभुलोवणे खीण. गरजती जय जयकार बाळा जो विश्व व्याप
सुराया निद्रा करी बासकया तुझवर कुरवणी करुनिया सांडीन अपुली काया बाळा जो जो उनिवासियार सातवा अवतार जो जो याग रक्षुनिया अवधारा मारुनी रजनीया जाईन सीतेच्या स्वयंवरा तुझे गौतारा बाळा जो जानकी सुरूपा बघूया शिवाचा गोवा 365 खातीर सावर्डेच्यान श्वेता गांवकर. हवामान खात्याच्या सुधारित अदमासा राज्यात 12, 13 आणि 14 वेळ सुकें उरतलें. 15 तारखेपासून राज्यात गडगडा सहित पावस पडू येता. चढावत आणि उणें तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. फुडल्या 48 वरांत चढावत तापमानात 2 डिग्रीन वाड जावपाची आसली तरी अजून मेरेन राज्यात गरमेच्या लाराची कसलीच शिटकावणी ना. 2 दीस चढावत तापमानात वाड जाल्ल्यान फुडल्या 2 दिसांनी ते 1-2 डिग्रीन देंवतले. 11 आनी 12 वेर कांय वाठारांनी दव पडटलो. प्रवास करतल्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. नुस्तेमारी करप्यांक मात कसलीच शिटकावणी ना. 15 तारखे मेरेन गडगडा सयत पावस. चढावत आनी उणें तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 48 वरांत चढावत तापमानात 2 डिग्रीन वाड. उपरांत 1 ते 2 डिग्रीन उणाव. आयज फाल्यां कांय वाठारांनी दव. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. काल थोडो भोव पावस शिवरू येता असो अदमास उक्तायल्लो आसलो तरी जायत्या वाठारांनी नेटान वारो गळटालो. तशेंच गडगड आनी जोगला सयत पावस हजेरी लायतालो. बिनमोसमी पावसान काल राती जायत्या इमारतींचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालें. तातूंतलो सगळ्यात धोकादायक अहवाल फातोड्डेच्या PJN स्टेडियमांतल्यान येयला. काल राती जाल्ल्या वादळांत स्टेडियमाची पाखी उबून गेल्ल्याची म्हायती थंयच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.